ट्युरिजम प्रोजेक्ट. सो त्या प्रोजेक्टाक आतां जायतो विरोध जावपाक तो तुमचें आतां तेचो कितें हें आहा ऑब्जेक्शन कितें आसतलें तेजेर? पळय कितें जाणा व्हडले बरे प्रोजेक्ट येता ते बरे, पूण ते खूंय येतात तेवूय आमी मनां धरूंक जाय. पूण तो चलता तो कॉपेल आहा तेज हेरिटेज झोन, इट्स अ हेरिटेज मॉन्युमेंट आनी तो बफर झोनांत आहा 100 मिटर्स बफर झोन. पळय 100 मिटर्स पडे आहा. ओल्ड गोवा मोतीर जे सायबिणीचे कॉपेल आसा त्या कॉपेलाच्या मुखल्यान आमच्या गोंयच्या सरकारान एक हॉटेल बांदपाक चिंतला म्हणटच अंडर IPP हेचेर आमी आयज ऑब्जेक्शन घातला आनी आमी सरकाराक सांगूंक सोदता हें थिंगा हॉटेल नाका इगोर्जेच्या. ग्लेन करपाक ग्लेन ह्या प्रोजेक्टाक बाबतीन हांवें आयकलां तुमी हें ऑब्जेक्शन फायल केलां म्हणून सांगूंक शकता ऑब्जेक्शन कित्याक फायल केलां तें? कित्याक तुमी आतां सांगला तशें एक ग्रीनरी आहा की ग्रीनरी प्लस एक नॅचरल कवर आहा एज पर द रिजनल प्लॅन पळयल्यार नॅचरल कवर आहा आनी एक सायडीन NDZ आहा आनी ह्या इगोज ही चॅपल जावन आहा स्टेट प्रोटेक्टेड. सो एका एक 100 मिटर बफर झोन आसता. सो तो बफर झोन ह्या जो प्रोजेक्ट गव्हर्मेंटान जो प्रोजेक्ट हाडला त्या बफर झोन ते प्रोजेक्ट ती जी प्रोजेक्ट एरिया आहा ती बफर झोनान येता. प्लस इकॉलॉजिकल बायोडायवर्सिटी इम्पॉर्टंट एरिया आहा. इतलें आसतना गव्हर्मेंटान कोणाक कन्सिडर करून नासतना जे आमचे हेरिटेज एरियान तिने हो प्रोजेक्ट हाडलेलो आहा. कित्याक आमी जाणा हांव एंथनी डिसिलो फ्रॉम आसोलना आंबेली. एक दूख आनी पिडापिडी येता गोंयांत. तो इल्लिगल बंगल्याचो अजून मुद्दो थोंड जाल्लो ना. दुसरो एक आनी मुद्दो आनी थापिल तेमी हळगोंया वयत तें डिस्ट्रक्शन हळगोंय करूं सोदताय. ते सान फ्रांसिस शावेरा गेल्यार ती जमीन आनी दॅट एरिया द सॅंक्टिटी ऑफ दॅट एरिया दे वॉन्ट टू डिस्ट्रॉय. कित्याक लेफ्ट रायट सेंटर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ सावथ सगळे हांकां नाकाल्लो प्रोजेक्ट्स. एका वाटी इल्लिगल बंगलो दुसऱ्या वाटी गार्बेज प्लांट. एका वाटी सांपेद्रू करप एका वाटी संजाव करप एका वाटी लॅटरायट रिसॉर्ट हाडप म्हणजे एका वाटी जेट्टी हाडप आनी एक कडेन हेलिपॅड हाडप. म्हणजे सगळे इन एंड अराउंड सान फ्रांसिस शावेरा कडेन करूंक सोदताय. सो दॅट sanctity will get diluted and slowly that old Goa's sanctity should be nullified. This is the main hetu. This is the long-term project. आणि हितू ह्या प्रोजेक्टाक हात बोट घालपाक आमगेले थोडे गोंयकार आनी चड करून क्रिस्तांव इनवॉल्ड आहाय. एक म्हणणे जुदास आनी पिटर हे दोग जाण म्हणी. पेद्रू आनी जुदास very important people in the whole of the Bible. आणि तू आमकां दोग जाण दिसती पडटा ह्या व्हिडिओचेर. चोय Marvin Gudino and IDC chairman Bob Reginald and the rest all board members. एकलो लेफ्टान आहा दुसरो रायटान आहा. म्हाका रायटान पळय आहा प्रमोद सावंत आल्या त्याची तूं कोण वचना. बट मोस्ट इम्पॉर्टंट हो लेफ्टान पळय आहा प्रमोद आल्या तो चड गरजेचो. कित्याक दीस इज द मॅन हूज टू फायट फॉर गोवा वेन इन द ऑपोजिशन. आय कॅन अंडरस्टँड ते रुलिंगाक गेले म्हणून BJP तांकां एक कंडिशन घाताय ते वेन यू एंटर BJP यू हॅव टू कम अलॉंग विथ अ गोल्डन झीप टू पुट इट ऑन युअर माउथ. फायन. बट म्हाका इतल्यान दूख भोगता की रेजिनल बाब तूं गोंयकार एक क्रिस्तांव आनी तूं जाणा आमी ओल्ड गोवाक ते इल्लिगल बंगल्या लागून आख्ख्या गोंयच लोक कितको त्रास काडटा तूं जाणा. आनी तो दुसरो प्रोजेक्ट येता तो 4.5-5 वयन देखून अकबर रावला. हांव म्हणटा चल आमच्या आख्ख्या गोंयची खबर सोड. द लिस्ट यू शूड हॅव डन कुर्तोरकारान तरी सांगूंक जाय आसलो तुवें. तुगे क्लोज भुरगीं आहाय तांकां सांग मरे सो दॅट दे कूड रेज अप दॅट इश्यू. न्हू ते कडेन इश्यू काण आख्ख्या गोंयांत स्प्रेड जावन you would have been not involved in that. आता तुवें लिपयलो आतां आमकां सांपडला. हें डॉक्युमेंटेड एविडन्स आहाय व्हिडिओग्राफी आहा आनी सगळे तेजे निशेध मागताय. आम जाल्यार न्हू चोय रेजिनल बाब हे सान फ्रांसिस शावेराक हाती धरून केन्नाय सान फ्रांसिस शावेरा जाग्याची फोट तरी आमी मारपा नाय. आमगे भुरग्यांकूय मारपा नाय आमगे फॅमिलीकूय मारपा नाय आनी आमगेले वी विल नॉट लाय टू आवर लव्ड वन्स ऑर वी विल नॉट हायड द ट्रूथ दॅट सान फ्रांसिस शावेरा गेली द जमनीची सँक्टिटी काबार करपा उठले म्हणजे. यू शूड हॅव स्पोकन न्हू 4.5 months. तुका हांवें कांय मागनाय न्हू गोंयकार.
You are the Goan leader. You are not only a leader of Kurtori. तुकडे राज आसतलो काँग्रेसाचो, TMCचो, आम आदमीचो. I can understand. But you are a leader known all over Goa. The least you should have done is at least told the Kurtorkars. Kurtori लोकां तरी सांगून जाय आसलो तें एसोसिएशन जावपा खरें म्हणून. लुडू सांगताय न्हू. चोर देखो मरे आपल्यागे घर सोन चोता. तुम मरे सगळे आमगेले गोंय चोताय. आमगे जे सगळे सॅन्क्टिफायड प्लेसीस काबार कोताय. And the IPB and Felicitation Board has a main head, Dr. Pramod Bab. And you सगळे डिस्ट्रक्शन करपाक सदां मुखार काटाय तो मोवीन गुजील म्हणटाय तेका लागून तेका सेकंड इन कमांड दवरला. आनी दुसरो आनी डिस्ट्रक्शन करपाक रेडी दवरतो तुका रिजनल बाबाक. बिकॉज यू आर द चेअरमॅन ऑफ द GIDC न्हू. तुका मुखार घालतली न्ही. आनी तो एकलो को राल दिसोजा म्हणटाय तो. ताका थोडो रिस्पेक्ट आसलोलो. इज अ डिसंट पर्सन. पूण तो हितून तूं भेदी जालो आसत म्हाका लागून. कितें 4.5-5 म्हयने जाले तुम सगळे अकबर रावल्ले. सो आतां आमगेलो मोडस फकत एकू आहा रिजनल बाब, आमगेलो भरोसो तुजेर आहा. यू हॅव टू गेट दीस प्रोजेक्ट आउट फ्रॉम दोज 10 प्रोजेक्ट्स. यू आर द blue-eyed boy of Dr. Pramod Sawant. हें तूं दोतोर प्रमोदाक सांग. आनी तूं इजी घेयनाका हें. You cannot take this lightly. You cannot wash your hands. You are completely naked. सारको सांपळो आहा तूं. तूं सारको प्रमोद सावंता बरे बसलो आसतना ताणें डिक्लेअर केलो आहा लेटर रायट. चेअरमॅन बाब रेजिनाल्ड एंड रेस्ट ऑल बोर्ड मेंबर्स आशिल्ले. आतांच IPBची बोर्ड मिटींग जाल्या. आयच्या ज्या प्रोजेक्टाक एप्रुवल दिला ताजेर हांव उलयतां. फर्स्ट वन the laterite resort. This project is an hospitality project. It is a 15.74 crores investment. Job potential is a 335, and project is coming in Ella village of Tiswadi. आयच्या GIDCच्या बोर्ड मिटिंगेक अशे various projectक approval दिला. And definitely you are a part of that. So you cannot wash your hands. And I'm sure you want to leave a legacy in Kurtori long after you're gone. See that this project does not see the day's light. कितें कोण या आमी रिजनल बाब हांवूय वीक तुजे भाशेन केन्ना इवन I fall weak. But let us leave some legacy for our future generation. Let us be proud to tell our children that we fought for this. Let us be proud to tell our children when atrocities and destruction of Goa was going on, I did not keep quiet. I raised my voice because silence is the permission to carry on with the destruction of the society. And in this case, silence, when a project was coming in Old Goa, in the sanctified St.Francis, Xavier, your silence is deafening. Your silence was the permission by you to let them destroy that old Goa place. So please, Regional Bab, आज जो नव्हता. तू एक बर मनीस उपकार आहा म्हाका तुजो. कित्याक तुवें ओपोजिशन आसतना जायते मुद्दे उबायले आमचे गोंयचे. आनी उपकार तो कोणाचोय जावं. फुडें लेटर ऑन इन लायफ फुडें आमी एक चुकताय. ती एक चूक जाल म्हूण तुगेलें इतलें बरेपण आमच्यान तें झिरो करूंक जायना. So I will not zero all your efforts as an opposition. But today when it comes to St.Francis Xavier, please, Dimmari, Arjod, Dr. Pramod Abrek, and Texan, get this project out. This is not the illegal bungalow which came up in 2 months during COVID. COVID time आम भितर दवरले and 2 म्हयन्यान बंगलो बांदलो. Totally illegal bungalow. We will not let this project of laterite to come there in Old Goa. Please. Dev bare karo.